शिगमोत्सवाच्या सगळ्या साखळेकारांक पयलीं परबीं आमची सगळी टीम बसल्या. आतां तुमकां आमचे कार्याध्यक्ष दयानंद बोरेकर तशेंच सेक्रेटरी संतोष भगतान सांगलां आसतलें. सांगपाक एक भोव आनंद जाता की आमी ह्या टायमार सगळ्यांची वेगळी बसपाची बीन वेवस्था टीप टॉप केल्या. आनी सगळ्या जे आमचे पार्टिसिपंट आसा पळय रोमटा मेळाचे किंवा रथ जे तुमकां खबर आसा तुमकां भरपूर त्रास जाता, जागरणां जाता, तेच्या खातीर आमचो ह्या वर्साचो रूट कट शॉर्ट आसा. म्हणजे हॉस्पिटल जंक्शन ते सगळे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो आनी आमचे ज्युरीज जे आसा ते एकाच जाग्यार बसतले आनी एकाच जाग्यार तुमी परफॉर्म करपाचो आसा. तीन कडेन परफॉर्म करपाची गरज ना. सो तेच्या खातीर आमी येता ते फर्स्ट कम फर्स्ट ह्या आदाराचेर 5 आमी सुरू करतले आनी 5च्या भायर जर तुमी पावत इवन तुमी जर थंयसर पार्किंग करून सुद्दां दवरले आसत आपले चित्ररथ जाल्यार तेंच्यांनी ड्रायव्हरांनी आपल्या गाडयेचेर आपल्या रथाचेर 5 आसचे. कारण आमी सगळ्यांक सोडीत रावतले आनी ताच्या भायर जर लेट जर तुमी सुरू करतले किंवा येतले जाल्यार आमी तांकां सरळ डिस्क्वॉलिफायड करतले. आनी जे रोमटा मेळ जे आसा तांच्यांनी आपलो परफॉर्मन्स मॅक्झिमम 20 मिनटांनीच करप ही आमची एक अट आसा, ताच्या वयर वाडोवप ना. आनी अशें जर करत जाल्यार तुमचे जे सगळे पंगड आसा जे रातभर 3:30-4 जायसर जागे रावता तांकां जागे रावपाची गरज ना. आमी एटलिस्ट 12 पर्यंत हें सगळें सोंपोवपाक सोदता. आनी जे चित्ररथ आसा तांकां एक सांगता आमी ड्यू टू सावंड पोल्युशन वी आर स्ट्रिक्टली अबायडींग द रुल्स. आमी तेच्या 10-11च्या उपरांत आमी तुमकां सावंड कशेंच चलोवपाक दिवचें ना. सो पयलीं आमची मोग आसा चित्ररथ आमचे पयलीं वयतले जेणे करून तुमचें कितें सावंड आसा तुमचें कितें परफॉर्मन्स आसा ते तुमी दाखयात. 11च्या उपरांत तुमकां सावंड अजिबात चलोवपाक मेळचो ना. सो सगळ्यां कडेन कळकळेची विनंती, रोमटा मेळ जावं चित्ररथ साखळे येतना तुमी 5 हाजीर आसपाक जाय. आनी आमचो मोग आसा की आमी 11 ते 12 पर्यंत आमची उलोवची स्पर्धा सोंपयतली. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव दयानंद बोरेकर आनी आमच्या शिगम्याची कमिटी जी आसा ती सगळी बसलेली आसा. आमकां गव्हर्मेंटाचे जे प्रायज येयला ते 45,000 फॉर चित्ररथाक येयला. आमी ते प्रायज वाडोवन 77,777 केला. आनी रोमटा मेळ आसा ते आमकां 35,000 येयला ते आमी 55,555 केला. कित्याक जो खर्च आसा हो खूब खर्च लोकांक लागता हें म्हाका खबर आसा. कित्याक न्यूज जो रोमटा मेळ आसा पळय हो हांवें उबो केल्लो आसा आनी त्या खर्चा प्रमाणे म्हाकाय कळ्ळा की बाबा खर्च कितें लागता तो. तेका लागून आमी केला. जे कोण सगळे जाण येतले पळय तांकां मान धन आमी 5,000 रुपया केला. सगळे एंट्री ज्यो जातल्यो पळय तांकां सगळ्यांक आमी ना टोटल जे रोमटा मेळ आनी चित्ररथ जे आसा पळय तांकां आमी मान धन म्हणून 5,000 रुपया आमकां आमी तांकां एक्स्ट्रा दितले. फाल्यांची जी गुगल आमी एंट्री दवरला ती 5 पासून फाल्यांचो टायमींग आसा. सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा की 5 पयलीं तुमी जी फॉर्मां आसा ती फील करची. तेच्या उपरांत आमी कोणाक घेवचें ना. आमचे जे रोमटा मेळ जशें सिद्धीविभागान सांगलां आसता तुमकां जे आमी पयलीं 11 पयलीं ते फ्लोट सोंपयतले. पूण जो आमचो लोकल रोमटा मेळ आसा गणेश्वर तो आमी पयलो घेतले आनी सुरवातूच तितून करतले जेणे करून सुरवात जातली टायमार. 28 तारखेर आमी 5 पर्यंत टायम दवरला म्हळ्यार रोमटा मेळ आनी फ्लोट्स. त्याच्या भायर आमी तेंच्या दुसरे कोण येता ताका अलाउड करचें ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.